This program is brought to you by Smart Bazaar. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार। आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। विषय भरपूर आसात, महत्वाचे विषय आसात, राज्याच्या इतिहासातले विषय जे राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टीन अत्यंत महत्वाचे असे विषय आसात। पांडुरंगबाब गांवकर, लौकिकबाब शिलकर, जोयलबाब अफांसो आसा आमचे बरोबर। आनी सुरवात हांव टायगर रिजर्वा वयल्यान करता। केंद्रीय उच्चाधिकार समिती, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया भितर आसा। ताजे मुखार वचून एक्टिविस्ट आपले म्हणणे मांडटात, आमदार आपले म्हणणे मांडटात, आणि जे म्हणणे मांडटात ते सामके टोकाचे म्हणणे आहा। एक्टिविस्ट म्हणटात की फक्त 5,000 लोकांचे परिणाम जातलो, आमदार म्हणटात की लाखांनी लोकांचे परिणाम जातलो। आमची बरोबर एक अशी व्यक्ती आसा जी जर फाल्यां व्याघ्र क्षेत्र जाहीर जालें जाल्यार त्या क्षेत्राच्या मदीक तांचे घर आहा ते आमचे पांडुरंगबाब गांवकर। सो पांडुरंगबाब, तुम्ही थळावे, सो तुमच्या दृश्टींतल्यान हांव विचारता, आज आमी राऊंड टेबल तुमचे कडच्यान सुरू करतात। वाघाचें कितें? नाही, सत्तरीन तू कोणाकय जर विचारशी जाल्यार वाघाचो प्रकल्प, टायगर रिजर्व जो आसा, व्याघ्र प्रकल्प आमी जाका म्हणटा, तेजी गरज ना हे कोणूय सांगतलो, तो सत्तरींतलो कोणूय मनीस सांगतलो। आतां शहरान बशिल्ले कांय पर्यावरण मद्याक दिसता की करचें म्हणून तांकां खाज आसा, तांकां उमेद आसा जाल्यार ती करचें म्हणून। बट आमकां तूं विचारशी जाल्यार म्हादय अभयारण्या उपरांत इतक्या त्या स्थानीक लोकांचे लायफ पिसलेले आसा, त्यांच्यो सगळ्यो काजू बागायती, शेतां, ताच्या पुर्वजां पासून तांच्यानी सांबाळिल्ल्यो जमनी सगळे त्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन गेल्ले आसा। हे शहरान बशिल्ल्याक म्हणपाक बरें, आमीच सांबाळ्ळ्या न्हू आमची रानां जी आसा, जंगलां ही सांबाळ्ळ्या बी आमीच। आमच्यो काजू बागायती थंय आशिल्ल्यो आनी जंगलाक कसलोच हात लायनासतना आमच्या पुर्वजांनी आमचे आवय म्हण किंवा आमचे जे सगळे फॅमिली आसात त्यो तेजेरच पोसलेल्यो आसात सत्तरींतल्यो काजूच्या बागायतींचेर। त्यो सगळ्यो बागायती आतां म्हादय अभयारण्यान घातल्या लोकांक। तेन्ना सुद्दां सरकारान लोकांक विचारूंक नाशिल्लें की हे करचें काय ना करचें, तें ताका दिसलें की रातीन काडलो ऑर्डर तेंच्यांनी केलें अभयारण्य। आतां इतक्या वर्सां उपरांत कांय जाणांक दिसता की वेगळो प्रकल्प करचो म्हणून, टायगर रिजर्व करचें म्हणून। कित्याक तें खबर ना, म्हणजे तूं कोणाक जर विचारशी जाल्यार तें जंगल इतलें ल्हान आसा की थंय आनी वाघ आसूं शकना। जे वाघ येता, म्हाका मान्य आसा कारण कांय वेळार थंय हत्या जाल्ली आसा, वाघांक मारलेले आसा, पूण हे आमी समजून घेवपाक जाय, हो तिलारी बेल्ट जो आसा थंयसरल्यान चोरला घाट जो आमचो म्हादय अभयारण्य आसा, आनी ताच्या फुड्यान भीमगड अभयारण्य जो कर्नाटकांत पडटा, आनी त्याच्या उपरांत 80 टायगर रिजर्व जो आसा दांडेली, हो सगळो बेल्ट आसा। तिळारी, म्हादई, भीमगड आनी 80 हो सगळो बेल्ट जो हांगा मोल्या मेरेन तुका लागता येवन। सो त्या बेल्टांतल्यान वाघ हांगाच्यान थंयच्यान वाघ एक कडेन रावपी जनावर न्ही ते, तो कितकोसो डिस्टन्स चलूंक वचूं शकता एके रातीन। सो हो येता आसतले वयता आसतले ते वाघ थंयसर, पूण थंय आसा खूब कितें वाघ आसा, जशे गुजरातान जशे शिंव आहा तशें सांगतात आमकां, किंवा ताडोबान जशे वाघ आहा तशें, असो प्रकार थंय न्ही, हो सगळ्यांक खबर आहा। ही सगळी जी चल्ल्या ही कांय लोकांच्या विशिश्ट खाजी खातीर आनी तांच्या हेच्या खातीर उमेदी खातीर हे सगळे चल्लेले आसा। पूण हांव सांगता प्रमोद, आदींच थंयसरले लोक इतले थंय काबार जाल्ले आसा, तांकां आयज तांच्यो काजू ज्यो पोर्तुगीज काळाच्यान चलत आयिल्ली काजूची भाटां म्हण किंवा तांच्यो बागायती बाकीच्यो आसतल्यो किंवा शेतां आसतलीं, ती आतां करूंक मेळना। हे सत्य तेजेर कोणूच काय उलयना। सगळे लोक आतां खंय तरी दिसावड्याचेर काम करून पोट भरचें पडटा। अशे परिस्थितींत त्या लोकांचो विचार करिनासतना व्याघ्र प्रकल्प लादपाचो प्रयत्न चल्ला। अभयारण्याक केन्ना आमी विरोध करूंक नाशिल्लो सत्तरीच्या लोकांनी, केल्लो पूण तो विरोध काय सरकारान केन्ना आयकूंक ना। जालां न्हू अभयारण्य, तितके मेरेन पुरो आशिल्लें। सो म्हाका एज अ सत्तरींतलो हे म्हणून दिसता, आनी एक पत्रकार म्हणून हांव म्हाजी बाजू मांडटना अशें म्हणटा की व्याघ्र प्रकल्प बेश्टो विनाकारण थंय करपाचो प्रयत्न जावपाक जायना। एक जो मुद्दो आहा ताचे बिफोर आय गो टू जोयल बाब, 5,000 काय लाख, आज हो विशय चल्ला न्ही। एक्टिविस्ट म्हणटात की फकत 5,000 लोकांचे परिणाम जातलो, आमदार तुमचे म्हणटात की लाखभर लोकांचे परिणाम जातलो। तुमचो हे कितें असेसमेंट, एस्टिमेट कितें? पळोवपाक जर वयशी जाल्यार पर्या बीन जर सोडले, पर्या होंडा हो जर भाग सोडलो जाल्यार फुडें केरी, मागीर ठाणे पंचायत, मावस पंचायत, थंयसर सगळ्यो ज्यो बाकीच्यो पंचायती आसा, ह्यो सगळ्यो पंचायती वायल्ड लायफाकच लागून आसा। सो हजारांनी लोकांक हेचो इफेक्ट जातलो, सत्तरींतल्या म्हणटा हांव, सत्तरींतल्या हजारांनी लोकांक इफेक्ट जातलो हेचो। त्या खातीर थोडे जाण कोण 5,000 बी म्हणटा पळय, तांकां खबर आसतलें, ते काय रावता काय खबर ना म्हाका, ते रावता तेंच्यानी सांगपाचें कितले लोक आहा ते।
सो एका गांवाची लोकसंख्या 1000-2000च्या आसपास जर आसा जाल्यार इतके गांव जर थंयसर एफेक्टेड आसात जाल्यार त्यातल्या गांवाची लोकसंख्या कितली जाली, हजारांनी जावं ना ती कितलेशेच हजारांनी जाली. सो हे 70तल्या बहुतांश भागाक हाजो इफेक्ट जाता, हाजो परिणाम पटको बसता. Joel, what do you think? Now, this is a clash of not only facts, but this is a clash of ideologies also. There are very clearly two ideologies at play here as the day is unfolding. That the political representatives are going in and saying that this is what people want, this is the number. Activists are going in and saying that this is what the environment requires and this is the number. पांडुरंग बाबाचे म्हणणे तुम्ही ऐकले सारखे रोख ठोक स्पष्ट म्हणणे एका 70काराचे एक पत्रकाराचे तुमकां कितें दिसता? I completely agree with what Pandurang has said because see, this has been the contentious issue, Pramod. Right from the start, एक भाग म्हणटा की 5000 सुमार लोक इफेक्टेड आसा, दुसरे सायडीन म्हणटा की लाखांनी लोक इफेक्ट जातलो म्हणून. नाव CEC, Central Empowered Committee, has come here to examine on the ground. Today they were supposed to visit Balpoi, Bicholi and I think Sange to understand this, how many people are going to be impacted. The second most important point is whether this Goa is a habitat for tigers, which of course they'll have to now verify maybe through various other ways. But definitely Goa is not a habitat for tiger. It is a pathway. It is well identified that it's a pathway. Tiger passes through that area. So these two factors, once you identify that the number of people who are going to be impacted, because this Supreme Court wants to know that. I mean, if there are lakhs of people who are going to be impacted over this decision, then definitely, that will weigh against. Those facts need to come on record. Come on record. Yeah. And secondly, of course, if it is Goa is not a habitat for tigers, I mean, again, that will go against the tiger reserve. Yeah. But for now, it looks like that tiger reserve, I mean, all things point against the tiger reserve because you cannot trample upon people's livelihoods. You cannot see Pramod Meloli, IIT tasat jallo. When there is something which is coming against the livelihoods of people or displacing people, rehabilitation जे government म्हणता ते जावंक शकूच ना. Like when livelihoods are going to be affected, how you are going to rehabilitate them and to what an extent? खंय करतलो तेंका? Because they are, finally it is not a question of shifting your residence. It is about your livelihood. Yeah, and then your entire ecosystem changes. People's lives will be turned upside down. So if it is just about 5,000 people or a few people, yes, you can consider maybe rehabilitating. That certainly doesn't look like the case. Doesn't look like the case. Like, let's wait and see what the CEC is supposed to. I mean, I hope they address it some point of time. Maybe if they talk to the media, we'll come to know. Otherwise, they may be directly reporting to the Supreme Court. Yeah. लोक एक ट्रिकी इशू आहा कारण एक वटच्यान हायकोर्टाची ऑर्डर आसा टायगर रिझर्वाचेर जी ऑब्वियसली गोंय सरकारान चॅलेंज केल्या आनीक दुसरी वटेच्यान एक्टिविस्ट आसा. सरकार तर क्लियर आसा. सरकारान इतले तरी फुडें वचून सांगलां की जर तुमी जस्ट हें पुश करपाक सोदतात जाल्यार जशें तुमी मेळावलेच्या टायमार पळयल्लें की लोकांचें जें आंदोलन हातूंतल्यान तयार जातलें ताका हिंसक वळण मेळपाक शकता. इट कॅन बी अ व्हेरी व्हायलंट प्रोटेस्ट म्हणून. सो इतले मेरेन सरकारान वचून सुप्रीम कोर्टान म्हणणें मांडलां आनी ताचे उपरांत ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंयांक आयल्या फॅक्ट फायंडींग करपा खातीर. वेर डू यू थिंक दीस वील गो? मेन केस लास्ट इयर येयली आनी 3 म्हयन्या भितर ते गजाली कर म्हटल्यो, नोटिफाय कर. मागीर तेजे उपरांत सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी सुप्रीम कोर्टान खर अशी बाजू गोंय सरकारान मांडली. आपले जे मुद्दे आहा आनी ते थंयच मांडूनात एसेंब्ली विधानसभेनूय ह्यो गजाली डिस्कस जाल्या. थंय सुद्दां सरकारान आपली भुमिका ठामपणे दवरलेली. कांय अपोजिशनांतले MLA आसले ते ही गजाल टायगर रिजर्व ही गजाल म्हादयक लिंक करताली. म्हादय वाचोवपाक जाय जाल्यार हांगसर टायगर रिजर्व डिक्लेअर करा, ऑटोमॅटिकली तो प्रश्न सुट्टलो. आनी जेन्ना कोर्टान सुप्रीम कोर्टान हो विशय केला, चॅलेंज केला हायकोर्टाचें डिसिजन आनी तो ओपोज पोवन मागीर डिपार्टमेंटाची थ्रू तेंची कमिटीची एक मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक सेंट्रल एम्पावर कमिटी गोंयान आयज स्टेक होल्डरांक मेळटा. सो थंय आतां एक्टिविस्टूय आहा, राजेंद्र केरकार बाब सारके तेवूय आहा, 70चे दोनूय आमदारूय आमी थंय पयले. देविया राणे वांगडा जर पंचायतीचे रिप्रेझेंटेटीव येयल्ले. सो हेंचे आर्गुमेंट आहा की कसो त्रास जातलो, लायवलीहूड कशें अफेक्ट जातले, लाखांनी लोकांक कसो त्रास जातलो. वेरेज ते सांगता 5000 लोकांक अफेक्ट जातले. राजेंद्र केरकारान जर म्हटलें की हो विशय तडीक म्हणजे हें केलें टायगर रिजर्व जाल्यार म्हादयक तेजो फायदो जातलो, म्हादयचो
हांचो जो प्रोजेक्ट आमी ओपोज करता ऑटोमॅटिकली गोंयचे फावरात जातलो. पण एक्चुली सरकार वा कोर्ट कितें करता लास्ट तो लोकांक सेंटर पॉयंटार धरून करपाक जाय. म्हणजे लोकांक कितें जाय, लोकांक त्रास जायना अशें. पण एक्चुली कोर्ट कसो आसता, कोर्ट रूल बुकाचेर चलता. कोर्ट कायदो पळयता, कायद्यान म्हणून केस इतले फुडें पावल्या की पयलींचो डेटा हे गजाली घेवन वायल्ड लायफ सँच्युरी पयलीं डिक्लेअर केल्ल्या, वागाचो थंय एक्टिविटीज दिसता. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना वाघ जो विश घालून मेल्लो बी म्हणटा तेन्ना भुरगीं आसलीं, वाघाचे पेटे आसले. सो वाघाचे पेटे काय तशे मूव जायना आसतले, ते हांगा जल्म दिले आसतले तेंच्यांनी, थंय ते हांगा वाडले, मागीर ते व्हडले तो मूव जावपाचे, म्हणजे बारीक खूब आसले ते. सो तो डेटा तसो डिपार्टमेंटा कडेन आहा, फॉरेस्टा कडेन, तो ऑन रिकॉर्ड आहा. सो ह्यो दोनी गजाली करता. कोर्टाक हायकोर्टान जेन्ना डिसिजन दिलां, सुप्रीम कोर्टाची लायन मातशी तीच आसतली. पण आतां हे जेन्ना सेंटर एम्पावर कमिटी येवन जेन्ना लोकांचे फिडबॅक घेता तेन्ना तांकां हांगसरले लोकल विशय आतां कळपाक लागतले. डायरेक्ट लिडरा कडल्यान, डायरेक्ट पंचायतीच्या लिडरा कडल्यान हे लोकल इश्यू हांगसर गोंयान पयलींच आमची 3700 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणटा तितूंतले 60% मायज आमचे फॉरेस्ट आमी वायल्ड लायफ, म्हणजे तितून आमी कांयच करूं शकना. हार्डली 30% आमी जंय लोक रावता. प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा, सीआरझेड आसा. So ह्यो So our land is lost on many लोक खंय वयतलो. आनी ह्या भागातले जे लोक आहा पळय न्हू, जशे पांडुरंग सर म्हणटा ते सगळे गांवांतले, तेंचे मेन सोर्स ऑफ इनकम, हे जॉब बी आहा ते वेगळे भुरगे आहा वयता, पण तेंचो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो त्याच इकॉलॉजीचेरच डिपेंडंट आहा. आनी थंय पांडुरंग सरान म्हटलें तर तेंच्यांनी ते सांबाळा, तेंच्यांनी ते बिल्डिंगो उब्यो करूं ना, तेंच्यांनी ते व्हडले व्हडले बंगले उबे करूं ना, तेंच्यांनी सगळी तशी ते जंगल सांबाळा आनी ते तशेंच उरतले. खंय कोण थंय व्हडले हें करपाक जावन इको टुरिजम प्रोजेक्ट जावंक शकता बारीक बारीक. पण तेंच्यांनी आपल्या पोटा खातीर त्यो गजाली सांबाळिल्ल्या. सो तो मुद्दो प्रकरपणान सुप्रीम कोर्टा मुखार वयचो पडटलो. कांय तो मुद्दो सारको गेलो. कांय लोक थंयच्यानी गोंयभर बिल्डिंगो उबो करतात, पण थंयच्या लोकांनी बाबा थंय बिल्डिंग उबी केल्यो नात, ही एक वस्तुस्थिती. सो त्या बाबतींत आमी लोकांक सर्टनली दोश दिवपाक शकनात, हें म्हाका दिसता. हो जो दावो आसा की टायगर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार कर्नाटकांतलो म्हाजो प्रोजेक्ट जावचो ना म्हणून, हो एक अत्यंत म्हणजे सामकी पिशेपणां. आनी लोकांक पिशान काडटा, कोणाक पिशान काडटा तें खबर ना. तशें जावंक शकना. दुसरी गजाल, ताका जर पॉलिटिकल जर एंगल पळोवपाक गेलो, आत्तां सेंट्रल गव्हर्मेंट ओग्गी ह्या विशयाचेर, म्हादयच्या काय करिना, हाय ना आनी सुय ना. तांकां जर फाल्यां कर्नाटकान बीजेपी येवपाक जाय परत, जाल्यार ते कोणा सायडीन वयतले? तेन्ना तांकां थंय आश्वासन दिवचें पडटा की म्हादें जातली म्हणून, धरण जातलें म्हणून. बरोबर. गोंया पेक्षा कर्नाटक कितलेच व्हडलें तांच्या खातीर. बरोबर. सो ते कांयच उलयना, तांकां खबर आसा. सो हो जो विनाकारण जे हे करतात की अशें जालें जाल्यार तशें जातलें म्हणून, हेका पॉलिटिकल सपोर्टूय मेळचो ना हे गोश्टीक, आनी टॅक्निकल सपोर्टूय ना हे गोश्टीक. हे सगळे बेश्टे तोंडाची बाताई की अशें जालें जाल्यार तशें जावचें ना म्हणून, धरण जावचें ना म्हणून. बीजेपीक जाय जाल्यार ते जातले. आनी बीजेपीन हे जे बगलाट हाडलेले टायगराचे, ते बीजेपी वाल्यांनीच हाडलेले गोंयान. ते आतां हे पॉलिटिकल आतां हांकां कळपाक लागला की तेजे परिणाम कितें जातले ते, आनी लोक बावडे कशे फणान पडटले ते. आतां लोक बॅकफुटर वचपाक लागल्या, पूण हे जे पयलीं तयार केल्ले पळय कोणी, हे बीजेपी वाल्यांनीच केल्ले. एक गजाल जॉयल, म्हाका हो जो मुद्दो आहा न्ही, अल्टिमेटली वेदर इट इज द पिटिशनर ऑर द इवन द एक्टिविस्ट, they are relying on government data. What Pandurang is saying is absolutely right. They are not prepared data out of thin air. They are relying on government data and they are fighting against the government. It's a very classic case where government doesn't know how to get out of its own trap. So they are not using figures prepared by their own agencies. They are using figures prepared by the government agencies. How do you think government can come out of this then? See, this data is already on record, Yeah. Pramod. So, getting out of that data, or you cannot, put down your own data and say, no, this was not our data, or this is completely faulty. Right now, the situation is this government cannot even say that this is another government that did it. But probably we have moved past that data, and we have reached a point in this case where everything hinges on this CEC report. Yeah. So now data एक side in ullo. But what is found on the ground, what CEC reports from the ground will be very, very important. Very, very crucial. गव्हर्मेंट डेटा म्हणटा पळय न्हू, पयलीं फाटीं गव्हर्मेंट म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खूब एक्टीव आसले, तेंच्यांनी खुबशे कॅमेरा ट्रॅप्स लायले, तितून पॅन्थर दिसताले, टायगर दिसताले, खुबशीं जनावरां दिसताली. हालींसर 1-2-3 वर्सां आमी पळयलां ते कॅमेराचे कोण उलयता, म्हाका दिसता काडले दिसता ते. म्हणजे हो डेटा असो तयार जाता की तेजो मागीर हो प्रॉब्लेम जावपाक लागता. हे 3 वर्सां आमी ते कॅमेराचे फोटो कोणी रिलीज केले. कॅमेरा काढून फोटो गायब जावपाक शकतात, वाघ गायब जावपाक शकतात. सो तो बाबडो वाघ जर त्या एरियेंतल्यान वता जाल्यार तो वतलोच. ओन्ली थिंग इज दॅट तुका बरोबर मनशाक डेटा लागता,
वाघाक बॉर्डर्स लागनात, वाघाक बाबड्या खबर आसना आपण भीमगड वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान माधव वायल्ड लायफ सेंच्युरीक पावलो, थंयच्यान आपूण आनी खंय तरी पावलो, अंशी पावलो, हे वाघाक कळना. वाघ बाबडो रानांतल्यान भोंवता. बॉर्डर्स आमची खातीर ह्यो. पूण जशें पांडुरंग बाब सांगता तशें लौकीक बाब, एक वटेच्यान हांगा लोकांचे घर वचपाचो प्रश्न आहा, लायव्हलीहूड वचपाचो प्रश्न आहा, आनी दुसरे वटेच्यान सरकार म्हणटा तुजें घर तें म्हजें घर, हें यो आनी हें परमिशन घे. एक वटेच्यान तें, एक वटेच्यान हें, आनी आतां म्हजें घर हें कोर्टाक पावलें. सरकार इज क्लियर. I believe the way with the force with which this government is pushing it, तांकां खबर आहा this is a game changer. From electoral point of view, this is a sixer. बाउंड्री सुद्धा न्ही ती, सिक्सर तो सारको. स्टेडियमा भायर गेलो बॉल. आतां डू यू थिंक ऑन ग्राउंड जे बीजेपीक दिसता की द वे इट विल वर्क ऑन ग्राउंड ते खरेंच वर्क जातलें? जेन्ना एक्ट केल्या तिनूय गजालींचे एक म्हणजे एक तो डिप्लोमा हेच्या खातीर, लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा कोम्युनिदादी खातीर, लँड रेव्हेन्यू गव्हर्मेंट लँडा खातीर, आनी अनऑथोरायज स्ट्रक्चर रेग्युलरायझेशन प्रायवेट लँडा, तिनूय एकठांय तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडल्या. म्हणजे खंयचेच जमनी वयलें घर जे जर कायदेशीर डॉक्युमेंट ना तेजे वा इलिगल आहा ते लिगल करपा खातीर हे गव्हर्मेंटान आपले पद्दतीन केला. तेंचे अशें हें आहा की केस सुद्दां जाल्यार इट वील बी गव्हर्मेंट जबाबदारी घेतलो त्या केसीची, अशें हें आहा तितून. सो लोकांक सेफगार्ड करपा खातीर ह्यो गजाली केल्या. पण मेनली गव्हर्मेंट लँडा वयल्यो सरकारची जबाबदारी दवरया, प्रायवेट लँडा वयलो तो ओनर आहा तो झगडपाक शकता. पण एक हें आहा कोम्युनिदादीचो जो कायदो आहा पळय न्हू, तो खूब पयलीं पासून चलून येयला आनी तांकां खूब रायट्स आहा तितून. खूब कडक कायदो आहा. आयज कोर्टान गेला तो कोम्युनिदादीचे जे कोम्युनिदादींतली घरांची याचिका तेजें हियरींग फुडें जातलें. आनी खुबशे जाण म्हणटा की कोम्युनिदादी वयले हितून तशें इंटरफियर जावपाक मेळना. गव्हर्मेंटान पण अमेंडमेंट हाडला, गव्हर्मेंटान तशे खुबशे अमेंडमेंट कोम्युनिदादीच्या बाबतींत पयलीं हाडल्या. कोम्युनिदादीची कशी जमीन गव्हर्मेंट प्रोजेक्टांक ते ब्लॉक करपाक दिनासतना वापरपाक जाता, अश्यो गजाली केल्या आनी ते इम्प्लिमेंट जाल्या. आनी सरकारा खातीर दोन गजाली आहा. एक, लोकांची घरां मोडटा ती पोवची पडटा कोर्टाचे आदेश येवन, सो ते खंय तरी तांकां उपाय दिवपाकूच जाय आसलो. दुसरो, ते लोकांची घरां वाचयता आसतना तुजें घर आपणें वाचयलां, तुका घराचो अधिकार तो आपणें दिला, आनी एक वर्सा भर इलेक्शन जातलें थंय तांकां तो फायदो. म्हणजे तेंचे ते एके फातरान 2-3 पक्षी मारले तेंच्यांनी. पण जेन्ना एक्चुअली कोर्टान केस येतली तेन्ना कोम्युनिदादीच्या मॅटरान बी आमकां पळोवचें पडटलें कशी केस स्टँड जाता. हे डेटाचोच प्रकार, जसो आमी टायगर रिजर्वान डेटा पळयलो, हांगासर तेंचे कायदे आहा पयलींचे, ते कशे तेंच्या खातीर स्टँड जाता ते पळोवचें पडटलें. इतिहास तुगेलो वर्तमान मुखार येवन उबो रावला. सो कितें पांडुरंग बाब, हें जें म्हजें घर आसा तें कोर्टाची पायरी चडून ज्युडिशियल स्क्रुटिनी सस्टेन करून परत कोर्टाच्या भायर पावतलें. लँड रेव्हेन्यू कोड आणि कम्युनिदाद कोड हे दोनूय जर वाचले जाल्यार तेतून क्लियर कट बरयल्ले आसा दोनूय कडेन की घरां लिगलायज करपाचे अधिकार त्या हेतून दिल्ले आसात. सरकाराकय आसा आनी कम्युनिदादीकूय आसा. आतां हे दोगांयनी कशें ते हँडल करप ते तेंचेर आसा. पूण प्रोविजन आसा. हे कितें नवें प्रोविजन केलां, आमचेर उपकार केला अशेंय न्ही. ही तरी पयली गजाल. दुसरी, 72 प्रमोद जेन्ना सर्वे जालो जाल्यार तेन्ना एक बरी अजापाची गजाल घडली, जी बावड्या 70 धारबांदोडा, फोंडा, ते सावर्डे ते ज्यो एरिया आसात, सांगे, त्याच थंय रावपी लोकांक खबर आसतलें, काणकोण मेरेच्या लोकांक, केपें मेरेच्या लोकांक, की तेन्ना त्या सर्वेन अनेकांची घरां जी आहा ती गव्हर्मेंट हितून लायली हेंच्यांनी. वेरेज पोर्तुगीज काळाच्यान न्हू जाल्यार शेकड्यांनी वर्साच्यान आमचे मूळ गोंयकार जे रावतात जमनीचेर, त्यो जमनी 72 सरकारी जमनी कश्यो जाल्यो? इतके लोक खंय रावतले? माळवान रावतले? घरा पयलीं सावन आसात, सरकार मागीर आयलें. पोर्तुगीजांनी आसतना 72 भितर त्यो जमनी सरकाराच्यो कश्यो जाल्यो? हो प्रश्न तुजो. हो प्रश्न. आणि हो तेन्नाच्या राजकर्त्यांनी, राजकीय लिडरांनी तेन्ना ह्या सगळ्या गोष्टी कडे दुर्लक्ष केलें प्रमोद. आयज 50 वर्सां उपरांत जर त्या थंयसरल्या लोकांक, हांव हांगाचे उलयना, ज्यो कोणी सरकारी जमनी बळकायल्या म्हणटा पळय भायल्या येवन, त्यांच्या समर्थनाक अजिबात ना, तांकां सिंपती ना, आनी सरकारी जमीन अशी कोणाक दिवची बी न्ही. पूण जे मूळ गोंयकार जे आमच्या गोंयच्या जमनीचेर रावतात, 72 चुकून
चुकून न्ही सरकाराच्या निष्काळजी खातीर तेच ते निष्काळजी खातीर हांव सध्या चुकून कित्याक म्हणटा ते 72 वचून आनी कोणाक आमी आणि ते जर करेक्शन आयज सरकार करता आसत न्ही प्रमोद जाल्यार ताचें स्वागत जावपाक जाय म्हणजे ही एक बरी गजाल की मूळ गोंयकार ते एरियेंतले जे आसात त्यांच्या रावत्या घराची जमीन जी आसा ती तांकां मेळटा जर कायदो ही बरी कायद्यान ही एक बरी गजाल घडटा आणि ती 50 वर्सां उपरांत घडटा आता नवीन सर्वे जाता गोंयचो 3D डिजिटल सर्वे आणि अशा वेळार त्याच्या पयलीं गोंयकारांक आपल्या घराच्या जमनीचे रायट जर सरकार दिवपाचो विचार करता आसत जाल्यार ते बरी गजाल प्रमोद आणि जो रिस्पॉन्स आसा तांकां मेळटा म्हाका दिसता ह्या योजनेचेरूय 27 राजकारण कितें तरी ठरतलें बरोबर. रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार सद्याक ओपोजिशन तकली खाजयत बसला हय म्हणप काय ना म्हणप ते एकट्याच मनशाक हातूंत भितर आवाज आसता तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हय बाकीच्या ते एकूच म्हणटा प्रमोद की करता तुम्ही हय. तुमच्यांनी स्टार्ट केला प्रोसेस बट डेटा काडा म्हणटा तो आणि आमकां लिस्ट दिया कोणाची नांवां आसा थंय प्रमोद सारकें आहा. थंय कळटलें की बाबा तुम्ही कोणाची घरां रेग्युलरायज केली तुम्ही कोणाक पावले सारके खरे गोंयकाराक पावले काय कोणाक पावले थंय डेटा कळटलो आनी प्रमोद इलेक्शना टायमार बीजेपीक आमी फायदो जातलो म्हणटा पळय न्हू त्या टायमार हो डेटा भायर येयलो आनी तो खरोच जर आरजी जशें चिंतता तशें आसा जाल्यार एज गोंयकार म्हणटा सरकारान कितें केलें हांकां म्हणून तुका दिसता हो डेटा तुका इलेक्शना पयलीं भायर येतलो हय जॉयल हो डेटा बिटा बरो आहा खंयची सरकार तुगेलो असो डेटा भायर काडटले आडनाव पळयतलो तूं आडनाव पळोवन ठरयतलो भायले काय म्हणून ते केन्ना तरी रावलाय म्हणून न्हू ते जवाब बी लागले हांगा सगळे जाले तांचे ना हो आर्ग्युमेंट जो आसा हो आर्ग्युमेंट आमगे रावंड टेबलाचेर बरो आहा इलेक्शना टायमार जर तो डेटा भायर आयलो खंयचोय विरोधी पक्ष ताजो उपयोग कसोय करपाक शकता सो त्या टायमार सरकार रिस्क घेतलें हो डेटा भायर काडपाची तुमकां दिसता तो मेरेन नांवां घालतलो जगार म्हणून हे घालचे घालचे ना. प्रोसेसूच चलतलो इलेक्शनाच्या उपरांत पळोवया म्हणून सामकें 2007 2022 जशी तुगेली दिल्ली लेटरां हो जॉब तुका इलेक्शना उपरांत मेळटलो म्हणून तशी घडये एक लेटर मेळटली हें घर तुका इलेक्शना उपरांत मेळटलें म्हणून कितें म्हणटा जॉयल हें पळयतकीर सगळें प्रमोद इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक नो डावट अबाउट इट इज अ पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक जातलेंच आनी हितून भितर आतां देर आर टू थिंग्स वन इज दॅट गोंयकारां खातीर आनी नॉन गोंयकारां खातीर तो इज अ पॉलिटिकल डिबेट नाव द मॅटर इज मूव द कोर्ट या Okay, and more communards will now join in subsequently because they have already announced that they are also moving to court. The thing is, there are one point where the Chief Minister is saying that the consent of communard will be taken या before regularization. Okay, whereas if you see the clauses, it says that the communard has to give its consent within 30 days. Within 30 days, the communard has to give its consent. Otherwise, it will be deemed granted. Okay. Now, even if the communard objects, the government can overrule it by saying deemed unreasonable. So it gives sweeping powers to the government to decide on who is illegal and who is not. या So that is the point of contention, and this is where the You are saying the commandas have a right to give opinion, but not right to a veto. yeah, Yeah. that is the contentious part. एक कायद्यातलं एक अशी प्रोविजन प्रमोद की जो घर क्लेम करतलो ते कम्युनिटीचे तेजे आनी कांय प्रॉपर्टी आसपाक जायना जो कम्युनिटीचो ओरिजिनल आहा पळय तो मातसो मेंटेन जाला सो तशें आहा जाल्यार गोंयकाराची खंय ना खंय आपले घर आसतात वेगळे आनी कोण तरी दुसरे That may not be brought on record. That can be challenged subsequently. हय सो तो प्रॉब्लेम आनी अशी कम्युनिटीची गरज दिताले पळय न्हू कम्युनिटीचे पयलीं अशें आसलें की जर म्हाजें घर आहा म्हाजे 2 भुरगे आहा ते भुरग्याक ऑटोमॅटीक ट्रान्सफर जाय नासलें तेणी परत क्लेम घालची पडटाली सो एकट्याक तें घर मेळ्ळें जाल्यार दुसऱ्याक एकट्याक तो दिता न्हू तर दुसऱ्याक तेतूंतले भितरले बाकीचे प्रॉपर्टीचो म्हणजे तेजे जे तेजे कडेन गुड्स कितें आहा तेजेर क्लेम मेळटालो फक्त घर तुका मेळटालो अशें तेंचे बरो कायदो आहा तो कम्युनिटी Like 20-point program, 20-point housing program. Actually, you can't own another house of your own, or you don't have to have a property on your own. You are taking a help from the government under 20-point program. But you cannot have how many of them have? आमचे सगळे गोंयकारांचे मूळ घर गांवान आसता आनी थंय कम्युनिटीचा हांगा जर परवरी जर प्लॉट घेतला आनी घर बांदला तूं म्हणटा तशें जर जालें जाल्यार हाजो फायदो फक्त जे भायल्यान आयल्यार हांगा कांयच ना असल्यांक चड फायदो मेळटलो हांव इतल्याचें थांबता फायदो कोणाक मेळटलो म्हाका खबर ना आज आमी एक 2 विशयांचेर बरी चर्चा केल्या एक कडेन गोंयकारांची घरां वचपाक शकतात दुसरे कडेन सरकार गोंयकाराक धरून धरून सांगतात हे घर आमी तुका परमिशन दिता म्हणून घे बाबा ही अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर सद्याक गोंय आसा हें खंय वता कितें जाता हाजी विस्कटावणी साद्या सोंप्या शब्दां भितर आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले आज आमचो वेळ सोंपला इतल्याचेर थांबतात पांडुरंग बाब लौकीक बाब जॉयल बाब थँक्स अ लॉट पवित्रवाद प्रुडंट
नमस्कार.